फाल्यां मंगळार 7 मे गोयचे लोकसभेचे इलेक्शनाचे वोटिंग फाल्यां जाता। बाकीच्या एक 12 स्टेट्स एंड युनियन टेरिटरीजा बरोबर हे थर्ड फेजीचे इलेक्शन। गोंयान 1725 बूथ दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मेळोना। नॉर्थ गोवा सुमार 5,80,000 मतदार, साउथ गोवान 5,98,000 मतदार, टोटल 11,79,000 मतदार गोंयान वोटिंगा खातीर एलिजिबल आहा। वोटिंग टायमींग फाल्यां मतदान सकाळी 7 सुरू जातले ते 6 पर्यंत चलतले। तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता। तिसवाडी तालुक्यांतले जे सगळे बुथावयले जे टीम्स आहा ते हांगासरल्यान आपले वीवीपॅट मशीन, वोटिंग मशीन सगळी घेवन हांगासरल्यान भायर सरता। ते आपल्या बुथांचेर वयतली। आयज रात पर्यंत सगळो सेटअप डेमो सगळे करून पळयतले आनी सकाळी फाल्यां 7 सुमार मतदान सुरू जातले। गोंयचे नॉर्थ गोव्यातल्यान 8 उमेदवार आनी साउथ गोव्यातल्यान 8 अशे 16 उमेदवार उबे रावल्या। आनी गोंयची जर फाटली पर्सेंटेज पळयली जाल्यार 2019 75% ओवरऑल वोटिंग पर्सेंटेज आशिल्ली। आतां फाल्यांचो जो मतदानाचो दीस आहा तो हे 8-16 उमेदवारांचे भवितव्य फाल्यां गोंयचे हे 11,79,000 मतदार थारायतले।